बीजेपीन मोगोचे दोग आमदार उखल्ले, तांकां सुदिनाची खाती काडून दिली। मोगोचो अध्यक्ष दीपकाक शिरोड्यान उडयलो, मात सुदीन सरकारातूच मोगोन सरकाराचो तेंको काडिल्लो ना आनी काडपाची शक्यताय दिसना। सुदिनाचे शिनाल मोगो पक्षान सांगला की तेंको काडचो आनी ती पावर माननीय जो सिंगल आमदार आसा सुदीन ढवळीकर ताका दिल्ली आसा। बेस्ड ऑन दॅट योग्य वेळार ताजे निराकरण हांव करतलो। आतां ताची गरज ना, पूण हांवें ओगीच हांव सरकाराचो तेंको काडून सरकाराक त्रासां हाडपा खातीर किंवा सरकार घडोवपा खातीर म्हजो केन्नाच प्रयत्न आसचो ना। कारण सरकार घडोवप हें कशें हें आमी जेन्ना 13 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां। सावयकाराक फोंड्या खंय 6000 लीड मेळपाची, फकत 3000 मेळ्ळी। मडकय एमजेपी खंय जाय जाल्यार बीजेपीक कमीत कमी 12000ची लीड दिवंक शकताली। फॉर एग्जाम्पल फोंड्या तांकां 6000 मार्जीन मेळूं शकताली, ती तांकां फक्त 3800 मार्जीन मेळ्ळी। मडकय जी 12000 मार्जीन दिवंक शकताले आमी कमीत कमी, हांवें ठरयल्लें 12 ते 13000 आनी हांवें कोणाकूच सांगूना की काँग्रेसी वोट घाल म्हणून। हांवें भाशणांत उलयलां, हांवें घरांत थंय प्रचार करूना, गांवांत वचून प्रचार करूना किंवा आमच्या सरपंचांनी पंचांनी प्रचार करूना। आसतना थंय फक्त 1200 लीड इमेजीन करा हेजे वयल्यान। मोगो आतां चडशा मायनिंग बेल्टांतलो उसकारांचो इशू काडटा। सरकारान खंय संजीवनी साखर कारखानो पयलींच जाग्यार घालचो। पूण योग्य वेळार जें काम करपाक जाय किंवा ओपोजिशन करपाक जाय जाल्यार तें करतलो। आतां फॉर एग्जाम्पल साखर कारखान्याक जर तांणी सगळो जर हें करना ते 2 वर्सां संबंद साखर कारखान्याची मशिनरी पिड्ड्यार जाल्या, साखर कारखान्याचे हें खंयचे खंय पावला, शेतकरी वर्ग खंयचे खंय पावला, आनी तो जर इशू ते सिरियसली घेवन वचना जाल्यार हांव मोठें आंदोलन तयार करतलो शेतकऱ्यांक घेवन। आनी हें हांव तांकां पयलींच सांगता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।